गोंयकारांक बिझनेस करपाचे धंद्यान तो धंदो करपाचे विशयान पडपाची गरजूच ना. हे प्रधानमंत्र्याचो एक प्रिंसिपल आसा. आनी आज मेरेन तरी प्रधानमंत्रीच आसा आमच्या देशाचो. सो एक कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनाचे एमडी आनी चेअरमॅनान पयलीं ट्रेनी टायमार चलोवपाच्यो हो फोकस ताणें चड फोकस करपाक जाय. ते सोडून तो आतां टुरिझम बिझनेसान भितर सरूंक सोदता. हो टुरिझम बिझनेस कितें? हो टुरिझम बिझनेस बेसिकली आमचे स्थानीक गोंयकारांचो डोमेन, म्हळ्यार आमचो गोंयकारांचो धंद्यान तो भितर येवंक सोदता. रेंट अ कार, रेंट अ बायक आनी पॉड हॉटेल्स घालूंक सोदता. म्हळ्यार तो आपलो ट्रेनी टायमार चलोवपाचो धंदो सोडून तो टुरिझम धंद्यात भितर सरता. आनी हाजेर म्हाका दिसता एक व्हडलो एफेक्ट जातलो आमच्या गोंयकारांचेर, चड करून मडगांवकारांचेर. आनी मडगांवचो आमदार हाजे पयलीं सदांच म्हणटा की कोंकण रेल्वेचे आनी ताजे भितर बरें कोऑर्डिनेशन आसा आनी ताणें ताका खूब दिलां आनी ताणें डिमांड केले तितले कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान तागेले एग्री जाले. हे जे पायलट, हे जे टॅक्सीकार, हे जे बारीक लोक आसात, हे आमचे मडगांवचे आमदाराचे सामके काळजाचे कुडके कशे तो सदां म्हणटा. ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट आपूण म्हणटा तो पायलट, टॅक्सीकार, खाजेकार, हे तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. आतां हो जो प्लेन हे कोंकण रेल्वेचे एमडीन डिक्लेअर केला, तो प्लेन तो डिक्लेअर करचे पयलीं मडगांवचे आमदाराक खबर आशिल्लो काय कितें हें म्हाका दिसता ताणें क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा. दुसरें, एक मास्टर प्लॅन मडगांवचो आमदार बरो ओपेक पद्दतीन, म्हळ्यार कोणाक कांय सांगनासतना हो मास्टर प्लॅन एडवर्टायज करता आनी तो फुडें व्हरता. आनी तातूंत चड करून सावथ मडगांव म्हणटा तो फोकस आहा हे मास्टर प्लॅनाचेर. सावथ मडगांव म्हळ्यार कोंकण रेल्वे स्टेशन तो एरिया. आतां ह्या मास्टर प्लॅनाचे एक हिस्सो, एक पार्ट म्हणून हें बी आशिल्लें काय हें म्हाका दिसता मडगांवच्या आमदारान क्लॅरिफाय करपाची गरज आहा. कित्याक जे लोक एफेक्ट जातले हे मडगांवकार, हे बारीक समाजाचे लोक, हे बारीक परिस्थितींत म्हळ्यार इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड कम्युनिटीचे लोक, आनी तांकां घात जावपाचो आहा. आनी आतां काल मडगांवच्या आमदाराक जे हेळोन हांवें पळयलें आनी ताका म्हाका अशें दिसता बरें चल ताजेर मातसो सॉफ्ट रावया, तो आतां खंय भायर बी गेला म्हणटकर लेट अस गिव हिम द बेनिफीट ऑफ डाउट की ताका खबर नाशिल्लें अशें धरया. खबर नाशिल्लें जाल्यार हो हें रद्द करपाक तो आमचे बरोबर आसतलो, कित्याक आमी हाजेर एजिटेशन करतले, आमी लोकांक ऑर्गनायज करतले. आमी हें जावंकूच दिवचें ना की रेंट अ कार आनी रेंट अ कॅब हांगा मडगांवान कोंकण रेल्वेचे येवपाक आमी दिवचे ना. तें करपाक तो आमचे बरोबर आसतलो, हो प्लॅन तांचो रद्द करपाक मडगांवचो आमदार आसतलो, हें ताणें क्लॅरिफाय करपाची गरज आहा. काय मडगांवच्या आमदाराचो तो प्लॅन कोणाक तरी हें दिवपाचें आनी ते सगळ्यांक स्थानीक मनशांक नाच करपाची, तशें बी आहा काय ना. कित्याक आज ह्या दिसांनी पुर्मिताचें फेस्त चलता. त्या पुर्मिताच्या फेस्तान जे स्थानीक मनशांक कितलो भाव मेळटा आनी भायले आयिल्ले कोण नाशिल्लेच जे फेस्ता पुर्मेत कोणाचो पुर्मेत जाता हो प्रश्न जेन्ना लोकलांक पडूंक लागला तेन्ना अशें बी हें कितें आसा काय म्हणून म्हाका दिसता दिस इज एन इश्यू दॅट इनवॉल्व्स लायव्हलीहूड्स ऑफ गोंयकार्स. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता हाजेर कोंकण रेल्वे कितें प्लॅन करूं जाता. कोंकण रेल्वेच्यान सांगूं जाता आमी हॉटेलां घालतले, ते म्हणटा आमी करमलेच्या तळ्याचेर आमी रेस्टॉरंट घालतले. सो कसलें डबल इंजीन रे, खंय आहा हें डबल इंजीन? हे अनाउन्समेंट, दीज आर मेजर अनाउन्समेंट्स ऑफ द टुरिझम सेक्टर. आमचो टुरिझम मंत्री फकत सांगता नॉर्थ साऊथ डिवायड जावंक जायना, हें जावंक जायना, स्टँडर्ड भाशण मारता. ताका खबर तरी आहा हे असले प्लॅन आसा म्हणून?
आणि गोंयकारांच्या पोटाचेर हे आड येवपाचें आहा म्हणून खबर आहा काय ना. आनी ताका हें खबर आहा, हांव मुद्दाम बाब नरेंद्र मोदीचो प्रिंसिपलाचो सांगता की गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. हो प्रिंसिपल आहा ताचो, प्रधानमंत्र्याचो प्रिंसिपल आहा. सो हांगा तुम्ही धंदे तुम्ही कितें खावन तुमचे कितें सगळें सेटिंगां करून तुम्ही कोणाक तरी हाडपाचो बी सोदतात काय कितें अशें जाल्लें आहा. जेन्ना टॅक्सी गोवा मायल जाले एग्रिगेटर आयले तेन्ना सांगलें कितें सगळे स्थानीक लोकांक घेतले म्हणून. कितले स्थानीक लोक आहा ताचे बरोबर काय कितले भायले आहा. सो गोंयांत गोंयकाराक नाच करप हें म्हाका दिसता एक मोहीम चल्ल्या आनी ही मोहिमेचो पार्ट हें डबल इंजीन. वो तांचे भितर कोऑर्डिनेशन ना पूण एंड रिजल्ट कसो जाता की गोंयकार काबार जाता. सो म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामतीन क्लॅरिफाय करपाक जाय ताका कितले खबर आशिल्लें हे प्लॅनाचें. वो ताका खबर नाशिल्ल्यार तो ओपोज करपाक आसतलो. वो ताजोच हो प्लॅन काय कितें कित्याक लोक ताजे तो म्हणटा मडगांवकार आपले. सो म्हाका दिसता ऑल ही लॉजिकूच आहा ती क्वेश्चनेबल आसा. आनीक आमची इंटेग्रिटी ऑफ अवर टुरिझम सेक्टर cannot be compromised for something that is very vague, unclear, and which is potentially a detrimental project. So I oppose this. I condemn this statement of the Konkan Railway MD, and I say that the people of Malgaon should come together to stop this. गोंयकाराक गोंयांत काबार करपाची हे जी स्टेप मारल्या ते आमी हाडावंक जाय. हाजे खातीर सगळ्यांनी एक आमी लढो उबारूंक जाय आनी तातूंत मडगांवच्या आमदारान आपलो कितें स्टँड आसतलो तो क्लियर करपाक जाय. ताजे मदीं ताजें वेकेशन बी बरें जावं फुडें हाजेर ताणें क्लॅरिफिकेशन अर्जंटली दिवचें नाजाल्यार चिरंजीवान दिवचें. कित्याक ताका तो आतां प्रॉपअप करता फुडें आमदार जावचो म्हणून. ताणें सांगचें की आपूण कोंकण रेल्वे बरोबर आसा काय स्थानीक पायलटां बरोबर आहा काय स्थानीक रिक्षाकारां बरोबर आहा की स्थानीक टॅक्सीवाल्या बरोबर आसा. आनी ती हॉटेलां जी चलयता ते गोंयकारांची हॉटेलां तांचे बरोबर आहा काय तूं पड हॉटेलां हाडल्या ती बी तुजी मास्टर प्लॅनाचो कारस्तार काय कितें हें सांगपाची गरज आहा. आनी गोंयचे जनतेक चड करून मडगांवचे जनतेक कळपाची गरज आहा.